हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचो. भावा भयणीनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात. तर ह्या कोरण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव अनितिवंत न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो भरवंसो शेवटाक पर्यंत थीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आळशी जाल्लीं आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवाच्या भासावणेची दायजी जातात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवान अब्रामाक भासावणी केल्ली तेन्ना एक सोपूत घेतलोलो आनी आपणावन व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलों आनी तुजी संसद इश्बा भायर वाडयतलों. आनी अब्राम थीर रावलो देखून देवान भासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेतात तेन्ना आपणावन कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावणेच्या दायजांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती भासावणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटोच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या भरवशांचेर आमचें मन घोट लावन दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो भरवंसो आमच्या जिविताचो घोट आनी थीर नांगोर. जंय जेजू मेल्किसेदेका परी सासणाक महायाजनीक पोरड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा, थंय पर्यंत त्या पवित्र स्थानांत तो पावता. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचली ओरतीं, तांचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळची. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकळुतीन भरलोलो. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओर्चीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात तीं सगळीं शाणीं. ताची वाखाणणी तोखता नितेकाळी. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार.
परतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूं, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बराबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बराबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला, म्हूण तोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.